कर्नाटकांत कोणाची सत्ता येवं आमकां फरक पडना। आमी म्हादयच्या उदकाचो एक थेंबूय कर्नाटकाक व्हरपाक दिवचे ना, काँग्रेस सरचिटणीस विरिएतो फर्नांदीस सांगता। कर्नाटकांतल्या काँग्रेस पार्टीक आमच्यो शुभेच्छा आसाच, पूण म्हादयच्या उदकाचे बाबतींत आमी कशीच तडजोड करचे नात, अशेंय तांचें म्हणणें आसा। म्हादय जी आमी मांडवी म्हूण मानता, आमची आवय म्हूण मानता, आमी तिजेर कांयच कॉम्प्रोमायज करपाक ना। वी विश द काँग्रेस पार्टी ऑल द व्हेरी बेस्ट इन द इलेक्शन, बट जेन्ना आमचे उदकाचो, आमचे जमनीचो प्रश्न येता, वी वील नॉट इवन गिव एन इंच ऑर इवन वन ड्रॉप ऑफ वॉटर। कित्याक मांडवी तर डायवर्ट केली जाल्यार आमचे सर्वायवलूच काबार। इट इज अ मॅटर ऑफ सर्वायवल फॉर अस, इट इज अ मॅटर ऑफ लायफ एंड डेथ। सगळें जे उदक येता तें बंद करीत जाल्यार गोंयांत उरोवंकूच ना। सो कर्नाटकाक कोणूय जिखू, आमी आमची मांडवी सांबाळपाक सगळो प्रयत्न करतले। कर्नाटक आयकू ना आयकू, आतां आमी सुप्रीम कोर्टान गेल्यात, सरकार ओन्ली थिंग आमकां भंय आसा आमच्या सरकाराचो। जसो आतां ओल्ड गोवाचो बंगल्याचेर तांणी कॉम्प्रोमायज केला एंड अलाउड द एक्यूज टू एस्केप, तशें करूंक उपकारना। कित्याक हायकमांडान सावन तांकां तर धमकी येत। आयज पासून अमित शहाचो स्टेटमेंट सीएमान कंडेम करूंक ना, ते एक धाकट्या ल्हानशा मनशाक, एनवायरमेंट मिनिस्टराक सांगता कंडेम कर म्हणून। हें सगळें प्लॅन, ही सगळी गेम चालू आसा। वी विल नॉट अलाव। काँग्रेस पार्टी अलॉंग विथ द पीपल ऑफ गोवा विल फाईट फॉर द राईट। आणि इवन सेंट्रल लिडरशिप ऑफ काँग्रेस पार्टी हॅज मेड इट व्हेरी क्लियर, तुम्ही तुमच्या राईटाक फुल झगडी करा, फुल लढाई करा। यू हॅव युअर फुल फ्रीडम टू फाईट फॉर द राईट्स ऑफ गोवा।